कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। Last week I paid around 50 to 20 lakhs to one minister. I don't know. For what, sir? Take it for a small work. He took my one file which I processed from the department and kept a message that if somebody comes to collect this, to inquire this file, that fellow to come and meet me. एका मंत्र्याक फायल क्लियर करपाक आपणे खंय 20 लाख रुपया दिल्ल्याचे आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोषाची भेट घेतल्या उपरांत उलोवन दाखयले। हे विधाना उपरांत आता गोंयभर खवदळ पडला। हाचे वयल्यान सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार तशेंच गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी आपाचो मुखेली अमित पालेकरान सरकाराचेर खर टिका केल्या। खंयच्या मंत्र्याक मडकयकारान पयशे दिले ताची चौकशी करची आनी संबंधिताचेर खर कारवाय करपाची मागणी विरेशान केली। जाल्यार उदय मडकयकारान केल्ले विधान आपल्याक नवे न्ही। भाजपा सरकाराचो भ्रष्टाचार आपणे विधानसभेत उक्ताडार हाडिल्ल्याचे विजयाचे म्हणणे। पांडुरंग मडकयकार जे उलयलो ती सत्य परिस्थिती आशिल्ल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता। मडकयकारान त्या मंत्र्याचे नाव जाहीर करचे अशें ताचे म्हणणे। आज आम्ही एव्हरी टाइम सांगताले की हो बीजेपी सरकार जो आसा हो करप्ट सरकार आसा। यांचे आमदार मिनिस्टर्स जे आसा ते करप्शनान गुंतलेले आसा आनी कशे गोंयभरात यांच्यान करप्शन करून गोंय कशे काबार करता, गोंयकारांक कशे काबार केल्ले आसा हे आमी प्रत्येक वेळा सांगताले। पण आयज तेंचोच आदलो आमदार आदलो मिनिस्टर हे स्टेटमेंट करता आनी हितून कळोन येता की इतले बरोबर 15 ते 20 लाख बसून तेजे कडल्यान स्वता घेतलेले आसा म्हणून अशें विधान ह्या पांडुरंग मडकयकारान केल्ले आसा। तेणें खरें म्हटल्यार हे आउट करपाक जाय कोण तो मिनिस्टर आनी हेची जी कंप्लेन आसा ही कंप्लेन बरोवपाक जाय। तशेंच जे विजिलन्स डिपार्टमेंट आसा तशेंच एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आसा ED हेंच्यान सगळ्यांनी पांडुरंग मडकयकार हेंचे कडेन वसपूस करपाक जाय। आदलो मंत्री आनी आदलो आमदार बाब पांडुरंग मडकयकार जो आता एक बीजेपीचो सदस्य आसा ताणें जे कितें आपलो स्टेटमेंट दिला ताचेर एक बारीकसो बॉम्ब कसो ताणें घाला। ह्या बॉम्बा खातीर जर एंटी करप्शन ब्युरो नाजाल्यार विजिलन्स डिपार्टमेंट नाजाल्यार पुलीस कांय एक्शन घेनात जाल्यार गोंयकारांक क्लियर कट बीजेपी मेसेज दिवंक सोदता, बीजेपीचो गव्हर्मेंट मेसेज दिवंक सोदता की आमी करप्शन म्हणटा तें नॉर्मलायज केल्लें आसा, ब्रायब घेवप हे नॉर्मलायज केल्लें आसा। आमी कोणाक सोडनात, आमच्या पक्षाचे आमदार एक्स आमदाराक पसून सोडनात हे तांणी सिद्ध केल्लें आहा। आतां उरता तें कितें ताजे मागीर तांचे मंत्र्याक एक रिएक्शन विचारलें तेन्ना ताणें कितें म्हणलें की जे मनीस दोज हू स्टे इन ग्लास हाऊसेस शूड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। हाचे तो कितें सांगूंक सोदता हो बेसिकली मडकयकाराक एक थ्रेट दिता। ही बी इन्वेस्टिगेट जावंक जाय कित्याक हाजेर अशें सिद्ध जाता की एफर्ट्स आर ऑलरेडी ऑन टू सायलन्स हिम आनी तातूंत एक सामकें आमकां हे दिसांनी व्हेरी व्हेरी कॉमन ट्रेंड इज की पयशे घेतिल्ले ते पयशे परते दिले। सो मडकयकारान कडच्यान एक मंत्र्यान जर पयशे घेतल्या तो पयशे परते रिटर्न करतलो आनी इश्यू काबार जातलो। चड करून कित्याक तांचो हाय कमांड हांगा गोंयांत आसा आनी तेन्ना हो स्टेटमेंट आयला म्हणून हे स्टेटमेंटाक म्हत्व येता। नाजाल्यार ही व्हडली कांय नविदाद न्ही, हे आमी सांगीत आहात। हांव एसेंब्लीन कितलेंचदा हो इश्यू रेज करता, कितलेंचदा तांकां एक्सपोज करता म्हणून आतां एसेंब्ली सेशनाक धाकटी घेतात सो दॅट दोज एक्सपोजीस cannot be we cannot inquire into the scams of the past and expose more scams. ताजे खातीरूच आमचे ते प्रश्न बी येतात तातूंत सगळे लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट हे सगळे भितर आहा आनी हे ओपोजिशनाक सायलन्स करप आनी आमी लूटमार करीत रावप हो तांचो मंत्र जाल्लो आहा। टायम एंड अगेन आमी सांगत आसा की दीस इज द मोस्ट करप्ट बीजेपी गव्हर्मेंट आणि हाच्या पयलीं आमी पळयलां की तांचे खुद आमदार एलिगेशन करताले जेन्ना PWDचो स्कॅम जालो तेन्ना हांचे आमदारानूच सांगिल्लें की पयशे घेवन जॉब विकता म्हणून। आज हांच्याच 2022च्या कॅन्डिडेटान म्हणजे ताची बायल जी राविल्ली ताणें सांगलां की हे मंत्री सगळे पयशे घेवन कामां करतात। आतां हाजेर खरी FIR रजिस्टर जावपाक जाय कित्याक पयशे ब्रायब दिता तोय इक्वली रिस्पॉन्सिबल आणि तो आदलो मंत्री मरे सो ताका खबर ना की ब्रायब दिवप इज अ क्रायम। सो आय थिंक पांडुरंग मडकयकारान नाव घेवन सांगपाक जाय खंयच्या मंत्र्याक 20 लाख दिल्ले, खंयच्या कामाक दिल्ले। ही हॅज टू कम ओपन। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।